तुझ्या समल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्यास उपकारांक अर्गा पाठोवंक आयल्या उतर तुझे आयकून जिणी आमची बदलून जीवनांत तुझ्या वांटो घेवन संसार जिवीत जोडून मंदिरांत तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गा पाठोवंक आयल्या. मोगाचनो सुमेस्त एक घडीभर आमी बसया. आज सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां सगळ्यांकी हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयचे दिसा आमचे संगी आसात मानादे बाब रिची क्वाड्रस कापुजीन याजाक दैवीक रेतेर मंदिर हांगा कापुजीनाचे मिला मंगळूर थंयसर ते वावर करना आसात आनी प्रत्येक जावन रेतीर दिवच्यांत सरमांव दिवच्यांत आराधना मागणे सोलोन वरच्यान ते हेळिल्ल्यात. तांचें नांव सगळ्यांनींतल्यांनी परगट जालां. हांगासरी ह्या पवित्र थळाक नायट विजील आनी इतर संगतींक सभारपोटी हांगासर आयल्यात आनी त्या देखून हांव चिंता आज खंडीत व्हडा संख्यान हरशींचे की 6 जाण हांगासर आसात बाबरीची येता म्हणून आयला म्हणून. खंडीत आज तांचे मारिपात परत ह्या पवित्र थळार सुमयाचो अनुभव आमी जोडया, सुमयाक लागीं आमी सरया. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाबरीचीक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो आयचे दिसा सांजूद उतात देव मारिपात लाभलेल्या बरेपणा खातीर अर्गां दितात. शॉन एंथनी डिसोजा 15व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी पवित्र कालजवाडो सिस्टर वीना वास निड्डोडी, केविन जॅनेट वास रानीपुरा, जुलियाना पेरेरा मुंबई, सिल्वेस्टर पर्ल कार्डोजा मुंबई, बाबा सानविन सिक्वेरा 1ल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी पवित्र कालजवाडो जितेश डिसोजा बळुकुंजे, आल्बन जॉयस पेरेरा बेल्डमान, जॉयल क्रास्ता मुक्का, जेसिंता डिसोजा केल्मबेट, हिल्डा डिसोजा बेल्डमान, जेसन रमीला डिसोजा काटीबल्ला, सिरिल सिसिलिया डिसोजा बळकुंजे, लिली सिक्वेरा पलाडका, रोविन वास किरेम, सचिन फ्रणीश हरान्ना पलाडका, पिया कैतन गोन्साल्विस शिर्सी, ग्लेन फुटाडो किन्निगोळी, नेल्सन जूड सिक्वेरा बारकोर, लिली मास्करेनस किन्निगोळी, फ्रांसिस कार्डोजानी कुटाम कोप्पा, रीमा कार्डोजा मुणकोर, लॅरन कीथ डिकोना सकलेश्वर, लविशा तेजा सिक्वेरा आपला जन्मदिसा संदर्भी किन्निगोळी, तिया नाजरेत आनी कुटाम पेर्नाल. प्रत्येक ते बसून मीस पेटयतात. प्रवीण जेनेवियो फर्नांडीस, लिली कार्डोजा मणिपाल, मायकल डिसोजा बळकुंजे द्वेच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर, एलियास डियाल्मेडा ब्रह्मावर, कॅलिसा अँड क्रिस्तानो रनाकोप्पा, स्टॅनी मस्करनस आत्तूर. तशेंच देवादीन आल्बा डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. रॉकी विना कोटिनो मादा तेरेजा वाडो. ह्या तेसवां संगी आमची मागणी, आमची तेसवां सुमयेच्या पांयतळा समर्पण करया आनी आमी सच्या बलिदाना वेळार नव्याना वेळार आराधना वेळार विशेश जावन आमी मागया. आज आमी घेतिल्लो उद्देश वा थीम जावन आसा मोगाचें न्हू. काल आमी रोजारमायेचें फेस्त आचरण केलें. कोंताच्या भक्तीपणाचें फेस्त जावन आसा. त्या देखून कोंताचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांत चड आनी चड करच्याक, ह्या कोंताच्या भक्तीपणाचो महत्व आमी समजोवच्याक, ह्या कोंताच्या भक्तीपणा द्वारे आमचें जिवीत सकड वायट विघ्नांत तावन संरक्षण जोडच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया आनी अशें कोंताचें भक्तीपण आमच्या जिवितान आनी आमच्या कुटुंबांनी सोडोवंक करपा सुमया तावन ह्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. आतां आमी सर उबे रावया. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटेली जावया. मोगच्या भाव भयणीनो बोवा परबाय थरान देवान आमकां सांगात हाडला. ह्या सकाळच्या वेळा जुता देव हाच्या वर्त्या मोगान आमी जमल्या. देवाक अर्गां दिवन देवाचो उपकार पावडटा आसतना पवित्र रचनावी
मिसाच्या बलिदानी एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक क्रिस्ती बावडत्याक विंसवण आसा. विंसवण कशी खंयच्या तरेचें जिवन आमी जिये जाय. बरें जिवन जियोवन जागूच जेजू क्रिस्तान दाखयले वरती वाट आसा. देवाचे वरता योजन हर एका क्रिस्तांव भाव भयणीक दिल्लें आसा. तातूंत आमी मुखार सोन वचोन देवा सांगता साकार दिवन आमी जियेल्या तर आमकां असलें विशेष योजन देवत संपूर्ण करता आनी बरेपणान संतोशान आमी जियोंक जाता. आनी देवाचें योजन समजनासतना जेवसाचे विदवळीक आमी सांपडल्या आनी त्या दोरी आमचें जिवन आमी वायटाक वेलें तर नापसंदचें ना समाधानाचें मात्र न्ही आसता. ते जिवनांत हर एक फावटी समस्यो उपजत आसतना आमकां ते पूड करूंक जायते कश्ट जाताले. त्या देखून सोम्यान दिल्लें वर्तें आपणे जावन आसा. म्हजे संगी तुमी एक जावन रावा. म्हजे संगी तुमी एक जावन रावता आसतना यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्या. त्या देखून आमकां हर एका क्रिस्ती बावडटाक जायते वन जावच्याक न्हय फळ दिवच्याक आपणें दिलां. आनी फळ दिवचो अर्थ रूख जावन आसा आमची ती आवय मोरी माय. कोंताचे वर्तें भक्तीपण आमी आपणायत आसतना जेजून तें म्हणलें उतरां जें कितें मोरयेन मार्ताच्या भयणीन विंचलें जावन आसा तें श्रेश्ठ आनी तें ताचे दोन खाण नरोंक जायना. आमकां एका क्रिस्ती बावडटा कॅथोलीक क्रिस्ती बावडटांक आसा ती मोरी माय तेर्साच्या वर्त्या तिच्या आदारांत. तो आदार तिणें आमकां दिला. तो आमी आमच्या जिवनांत घेवया. आमी सुकोन पडटा आसतना कश्टाक सांपडटा आसतना पिडा शिडा येता आसतना कोणताचो तेर्स मात न्ही मोरी माय आपल्या पुता सांगता मेळोन काना शहरांत केल्लें तें वर्तें अजाप आमच्या जिवनांत परतिकन दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. प्रत्येक तरान खरें क्रिस्तांव जिणे जियोंक आमी सुकल्या तर बरें देवाचें योजन समजनासतना तो सहकार अन्याक दिल्ल्या खातीर आमी देवा लागीं बगसणें मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातके सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच अवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो. सोम्याका कृपा सोम्याका कृपा क्रिस्ताका कृपा क्रिस्ताका कृपा सोम्याका कृपा देवा आमच्या मोगाळ बापा दमद समजूत देवरे तुका वळखोंक तुवें आमकां पाव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशाक तुवें नडलेल्या जेजू क्रिस्तांव पावडत्यान मानून घेवन ताका वळखो आमी पावो आनी अशक्य पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्टाच्या सस्टा. आमेन. सांग पावलां गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतलो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या बिरांकोळतारान हांव पवित्र सभेक दग दितलो
आनी तिची देसवट करूंक सोदतलो. तशेंच म्हजे परजे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रांत प्रवीण जालो आनी पुर्वजाचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेन हेरा सगळ्यांक लजे घालतलो. हें सगळें तुमी आयकोन जाणान. पूण हांव जल्मोवचे आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे ताणें उगडाप केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचना घेतली ना वा म्हजे आदी धर्मदूत जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बागार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दामस्काक फाटीं आयलो. 3 वर्सां उपरांत केपासाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबा एकल्या सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. हांव आतां तुमकां बरयतां तातूंत कसलेच फोट ना. देवूच साका साक्ष. उपरांत हांव सिरिया आनी सिसिलिया प्रांतांनी गेलो. त्या दाळा सयत जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताच्या सभांक म्हजी वळख नातली. आदीं आमकां दग दितलो तो वळू ज्या भावार्थाचो नाश करूंक पळयतलो तोच भावार्थां परगट करता म्हणलेलें मात्र तांणी आयकल्लें. देखून म्हजे पसत ते देवाक अर्सितले. देवाचें उतरें. देवाची ओडकार. जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदळा बसता केदळा उडता तें तूं जाणाय. म्हजे मोतीक ती चिंता पयस जावनूच तूं पारखिताय. हांव सलो वा न्हिदो तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. म्हजी अंतर्मळा घडलो. म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलोलो तूंच नैवे. म्हज्या सैमाच्या अद्भुतां खातीर हांव तुका वळखता. सगळ्या तुज्या रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिन वाजता. जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. जिविताच्या मार्गान म्हाका सलय सोमिया. Alleluia, 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 alleluia.
देवाचे उतर ऐकून ते पळतात ती ससुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्या ईसवे असो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आणि ताचे सीस पॉइंट करून वेताना एका हळ्ळे घेवन पावले. ते मार्ता नांवाची एक स्त्री आनी जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सुमेच्या पांयाससी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायते सरबराय खर्चार पडली आनी जेजू सरसी येवन म्हणाली, सुमिया म्हज्या भयणीन म्हाका एकलकच वावरूंक सोडला. हाजे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग. पण सुमियान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता तूं सबास संगती विशयांत खंत हुस्को उसार नासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगच्या भाव भयणीनो, मदर तेरेसा विशयांत कोणी आयकनातलो कोणूच ना आनी तिचे विशयान जायते आमी जाणाव. ती जिवंत आसतना तिचे विशयांत अमेरिका एकलो ब्रॉडले जेम्स म्हणलो बोवापरबायचो संगीतकार तिच्या कामा विशयान सगळ्यान ताका तो आयकता आनी जायते वाचता. बरपांनी ताका पळोवंक मेळटा आनी तो म्हणटा ह्या स्त्रीये विशयांत एक कंत हांवें घडये जाय. ही आपुरबायेची तेणी स्वार्थी सेवा दिता म्हळ्यार तेची एक कंत हांवें घडोवंक जाय. आनी तो लिखणेक बसता, थोडे शब्द विंचता आनी ह्या वेळार ताका बघता हांवें तिचें काम पळयनासतना कंतार घडच्या बदलाक कलकत्तांत वचून तिचें काम पळोवचें बरें म्हणटा. मदराक तो कॉन्टेक्ट करता आनी म्हणटा अमेरिका धांवन आख्या दिसा हांव कलकत्ता येवन पावतलो. तो पावलो. मदरान ताका बरो स्वागत केलो आनी मदर म्हणा लागली, वचून इल्लें सुसेग कर. दनपारा उपरांत तुका खंय सकडी आश्रमांत वचोंक आसा थंय तुवें वचचेत. ओ चिकें विराम करून गेलो. दनपारां जेवलो. एक 3 वरां जाता आसतना ताका सगळें आश्रम पळय जंय कितें सकडी कार्यां हांवें वाचल्यांत ह्या आयकल्यांत ती हांगा कशें जातात म्हण पळयचें म्हणल्या खातीर तो उठून आपले पैण तिच्या आश्रमांत आराम करूंक सुरू केलें. आनी तो असो वेता आसतना ताणें पळयलें जायते जाण खोडकार गायल्ले आनी प्रायेचे अनाथ कितलेशे जाणां. आनी त्या वेळार ताणें म्हळें निजाकी ह्या मदर तेरेसा विशयान जें कितें ताणें लिखलां तें खंडीत जावन घडीत तिच्या जिवनांत तिणें अनुभव केल्लें जावन आसा. आनी तांचो तिका वर्तो मोग आसा आनी तांची सेवा करी तर देवाचो वर्तो मोग तिचे तें खंडीत जावन आटापोवंक आसा. देवाचो मोग नातिल्ल्यान ही सेवा करूंक जावची ना म्हूण आपले इतल्या चिंती लागलो. आनी जे मुखार मुखार वेता आसतना ताका एक तरणाटो सादारण एक 30 वर्सां प्रायेचो युवक बारी निराशेन आपल्या दोनी पांयां मद्या घात आपली तकली घालून बसलो दिसलो. हो चिंती लागलो हाका कांय मानसीक पिडा आसा कोण ना म्हूण चिंती लागलो आनी तो गेलो. आनी उपरांत ताणें चिंतलें म्हजें चिंतप सारकें आसचें ना. त्या खातीर ह्या मनशाक कांय पयशांची गरज आसा कोण ना, ताजे कडेन कांय ना तेल्ल्या देखून इतलो निराश जालो कोण ना म्हूण चिंतून तो पाटी 10 मिनटां आयलो आनी त्या तरणाट्या लागीं उबे रावलो आनी म्हणा लागलो, तरणाट्या कसो आसाय? ब्रॉडले जेम्साचो तो भोव मोवाळेचो ताळो आयकलोस तो तरणाटो आपल्या पांया मद्या घात तकली घालनासलो तकली उखलून ताका पळय लागलो.
आनी ब्रॉडले जेम्सान चिक्कें आसो दिलें ताका आसतना तो तरणाटो निराश जाल्लो एकच ताणें त्या ब्रॉडले जेम्साच्या दोळ्यांक दोळे दिवन पळोवंक लागलो आनी ब्रॉडले जेम्साचो आसो आनी कितें रुंद आयलो आनी अशें आसता त्या तरणाट्यान ब्रॉडले जेम्साक पळोवन बसून आसलो उठलो ब्रॉडले जेम्साचो एक हात ताणें आपल्या हातान धरूंक पळयलो ह्या वेळार ब्रॉडले जेम्सान कितें केलें आपल्या पर्सांतले एक 500 रुपये ताका खाण दिवंक म्हणून ताका दिता आसतना तो म्हणा लागलो नाका म्हाका गिव मी युअर हँड म्हणा लागलो म्हाका तुजो हात दी आनी ताणें ब्रॉडले जेम्साचो उजो हात घट्ट आपल्या उजव्या हातान धरलो आनी असो तो ब्रॉडले जेम्स म्हणटा ताणें असो अर्न दिलो की इल्ली इल्ली सकत ताचें तें वाडोवंक सुरू जाली आनी म्हज्या दोळ्यांक तो पळयतालो आनी हांवें आनीकी चड आसो ताका दिलो आनी ह्या वेळार निराश जाल्लो कांयच आसो नातलो तो तरणाटो आपल्या मुखामळार हांसोंक लागलो ताचे आसो आनीकी चड जालें आनी अशें आसतना ताणें मारली ती मूठ म्हज्या पांया हातां धरली ती आनीकी ताणें अर्न दिली अशें अर्दोन अर्दोन घट्ट ताणें धरलें आनी दोनूय हातांनी म्हजो हात ताणें बीग दिलो म्हणा लागलो तो आनी उपरांत ताच्या मुखामळार असलो एक प्रकाश उदेलो आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो थँक्यू माय डियर जेंटलमॅन फॉर द वंडरफूल हँडशेक यू आर गिवन टू मी तुवें म्हाका बोवा पुरबाय तरान तुजो हात दिलाय तुज्या हातांत हांव ती सकत म्हज्या जिवाक वळ्ळ्या आनी आतां हांव निराश आसलो सक्तेन भरलो आनी मुखार हांव हांगा रावचो ना आय डोंट वॉन्ट युअर मनी तुवें म्हाका पयशे दिल्याक देव बरें करूं थँक्यू फॉर द गूड हँडशेक दॅट यू आर गिवन टू मी म्हणा लागलो आनी ताणें उद्गारलो आनी म्हणा लागलो हांव भायर वतालो बऱ्या कामांत मग्न जातालो आनी तांतले थोडे पयशे हांव ह्या आश्रमाक दान दावन दितालो कित्याक हांगा म्हाका पळोवंक मेळ्ळो तुज्या दोळ्यांनी वर्तो प्रकाश म्हाका मेळ्ळी वर्ती सकत तुज्या त्या हातांत म्हज्या कुडीक पासर जाल्ली आनी ती पासरता आसतना चिक्कें 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 म्हणून बळवंत हांव जालो आनी म्हजी सकत वाडल्या आनी हांव हांगा रावचो ना थँक्यू म्हणा लागलो आनी गेलो ब्रॉडले जेम्स हें सगळें आपल्या मोतीन घेवन पाटी गेलो पाटी अमेरिका वचोन ताणें अपुरबायेचे मदर तेरेसा विशयंत एक खंतार लिखिल्लें जावन आसा आनी ताका आतां कितें नांव दिवचें त्या आल्बमाक म्हण तो पळयता आसतना ताका मोतीक आयिल्लें जावन आसा फ्लेम्स ऑफ लव म्हळ्यार मोगाचें आगठें त्या स्त्रियेंतय तें मोग आसलो सोम्यासो हेरांतय तिणें परगट केल्लो ब्रॉडले जेम्सान पळयलो आनी ताच्या खंताराच्या आल्बमाक ताणें नांव दिलें फ्लेम्स ऑफ लव लोकां मोगाळ जावन जायती फामाद ताची ती खंतार आनी तो आल्बम जाल्लो म्हणटात मोगेचे मन आनी भयणीनो ब्रॉडले जेम्स म्हणटा देवाचो मोग तिचे थंय नातुलो जाल्यार खंडीत जावन हेरांची सेवा करूंक ती सक्ती ना आनी आयचें वाचप तुमी पळयलें जाल्यार सोमी कितल्या अपुरबाय तरान सांगता मारता मारता ची कितें तूं करनासाय तें वायट न्ही बरें पूण मोरयेन चड अपुरबायेचो वांटो विंचला आनी तिचें तो कोणाक काडूंक जावचो ना आज आमी कितें शिकोवंक आसा मोगाचें न्हू या वाचपांत सोमी केन्नाय त्या घरा वेतालो तास सुसेग तो घेतालो आनी घेवन आसतना मोरयेन वर्त्या थरान ताका समजून घेतिल्लें जावन आसा आनी ह्यान मोरयेच्या जिवनांत आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार कंटिन्युअस प्रेयर म्हळ्यार खळमीत नासतना आमी मागण्यार रावचें सोम्यातय आमचो संबंद वर्त करचो सोम्यातय आमी एक जावन रावता आसतना यथेश्ट फळ दिवंक आमी सक्तेल्या आनी फळ दिवंक आमी सका जाय तर कितें करूंक जाय मोरयेमाची एक देख घेवया ती कळमीत नासतना मागोन आसली ती कांय कश्ट आसले ती कांय वळवळे आसले थोडे बडें अशें जालें की मोद्यान रातीर तिणें आपल्या पुता काणोन आपल्या घोवा सांगता त्या गाडवार पैण करचें पडलें आनी तिका प्रस्तुतपणा वेळार जागो नातलो जाल्यार तिणें एकच एक दीस कंप्लेन करूं ना कित्याक देवा म्हाका अशें केलें म्हूण विचारूं ना कित्याक तुजें योजन आसलें तें योजन संपूर्ण करता आसतना म्हाका कित्याक आसलें कश्ट म्हूण तिणें कांयच
देवा वयर अपराध मांडोना, कंप्लेंट करोना, वाद विवाद करोना, अपराध मांडोना आनी देवा अशें कित्याक केलें म्हण केन्नाच विचारोना आनी सगळें तिच्या काळजांत दाग जागोन दवरलें आनी असो अर्थ जावन आसा देवा कडेन तिचो संबंद आनी देवा कडेन ती उलयताली आनी त्या देखून मोरयमायक अखंड तरान आपलें जिवन जियोवंक साध्य जालें. दुसरें आमी पळोवचें जाल्यार मोरयमायेच्या जिवनांत केन्नाच तिणें अनावश्यक शब्द उसारलो ना. नाका जाल्ले ह्या युजलेस वर्ड्स तिणें यूज केल्ले नात. हेरां वयर अपराध मांडूना, हेरांच्या विशयान खेदाळय बरें ती उलयली जावंक पुरो, बरें केलें जावंक पुरो, वायट तिणें उलोवना जावंक पुरो. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो थोडेपटी आमकां कळीत आसा ही मनशां वायट करतात, ते वायट केल्यारय आमकां त्या विशयांत उलोवन गजाली करूंक या तांचे विशयांत वायट प्रसार करूंक आमकां कोणेंय हक्क दिवना. बरें आसा तें बऱ्या तरान आमी समजून घेवचें. आमकां कांय कळीत नासतना कळीत आसल्यारय आमकां हेरांची झडती करूंक कोणेंय परमिशन दिवना. तें मोरयमायेच्या वर्त्या जिवितांत आमी समजून घेवचें. आमी केन्ना हेरांचे अपराध मांडटा, हेरांचे खबरो करता, हेरांचे नाका जाल्लें उलयता, ह्या अनावश्यक तरान आमच्या तोंडांत वायट शब्द उपयोग करता, मेळिल्ल्या पोटी मारता, आमची माखवणी आमी होगडोन घेता. आमची माखवणी होगडोन घेवचें म्हळ्यार सौम्या थंय आमकां आसलो संबंद आमी विराळ करून गेलचो, भद्र न्ही सुभद्र करून घेना, ताच्या बदलाक हळटार तो उणो जाता. ताका आमी म्हणटा लुजींग दी अनॉयंटींग. लुजींग द अनॉयंटींग म्हळ्यार सौम्या थंय आमचो बरवसो, सौम्या थंय आमचो भावार्थ, सौम्या थंय आसली ती पातेणी आनी सौम्या थंय आसलो म्हजो संबंद हांव ह्या लौकीक थोड्या संगते देखून होगडोन घेता. तें आज सौम्या आमकां म्हणटा मोरयेच्या जिवनांत ती म्हणटा तिणें विंचलो पात्र जावन आसा अखंड, तो तिचे जावन कोणाकी काण व्हरूंक जावचो ना. आनी मार्तान केल्लें सारकें न्ही म्हूण तो सांगना, तें आमकां गरजेचें जावन आसा. पूण फकत आमचे एक्टिविटीज आमी करचें, कामां मात्र पावनात. ह्या कामाक आमकां बळ जाय, ह्या कामाक आमकां सकत जाय, हें सगळें आमी करूंक जाय. तर सौम्या सांगता आमचो संबंद आपुरबायेचो आनी बरो जावंक जाय. तो सुभद्र तरान सांबाळ्ळें जाल्यार खंडीत जावन आमकां फळ दिवंक साध्य जाता. त्या देखून सौमी हर एका आपल्या परगट जिवनांत एक लिस्ट हांव आमकां शिकयत आसतना ताणें म्हणलें आसा पळय, गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. म्हाका आनी तुमकां आज आपोवणें मेळ्ळां बरो वांटो विंचोवंक. ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंक रक्तमासाच्या वंदवणेक आमी वळख जावन त्या प्रमाणे आमी जियेल्या तर बापाचो मोग आमचे थंय जियोवंक साध्य ना म्हणटा पयले जोवांचें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17 वळ आमकां म्हणटा रक्तमासाच्या वंदवणेंत कोण तो जियेता संवसाराक लाभ जाता आनी तो बापाचो मोग करूंक शकना. त्या देखून तो म्हणटा दोळ्यांची पोकळ आशा आनी ग्रेस्तगाची दावलात उलोवन सौम्याचो मोग करूंक, ह्या बापाचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर बापा लागीं एक जावंक आमकां जावचें ना. आमचो भावार्थ आमकां लागीं हाडटा. त्याच प्रमाणे आमची कार्यां जायते कार्यान आमी सुफळ जावच्याक, जायते कार्यां फळबरी जावच्याक आमी राखता. सौम्या कडेन आमी मागोवंक जाय. सौम्याचो संबंद आमचे थंय सदांच जियोवंक जाय. अनुभव आमी करूंक जाय सौम्याच्या मोगाचो. आनी सौम्याच्या मोगाचो अनुभव केली तीच मादर थेरेजा. सौम्या कितें आपल्या काळजांत घेवन जागोन दवरली आमची मोरी माय आमकां निदर्शन दिता मुखार वचोंक. प्रत्येक तरान रोजार मायेचो म्हयनो आमी आचरण करता आसतना काल परब जाली आनी हो सगळो आख्खो म्हयनो तुमी पळयलेलो जायते तेर्स जायते रोजार चलोवन आसा. पाद्र पियो आमचो कापुजीनी आसा कितें म्हणटा पळया. एक पटी तो सीख आसलो, हांतुळणार आसलो. ह्या वेळार ताका पळोवंक म्हणून थोडे फ्राद येयिल्ले आनी ताची सेवा ते करताले. अशें आसता पाद्र पियो म्हणा लागलो
वसा आनी म्हज्या लोबांत एक बळदीक हातेर आसा. देर इज ए वेपन, गेट मी दॅट वेपन, हातेर हाडया. आनी दोग जाण प्राद धांवले, तेजे लोबा सगळें सदलें, तांकां कांय मेळोना. कांय मेळनातले वेळार ते येवन म्हणा लागले, कले हातेर म्हणटा हांगताय तूं, तुका उगडास विसरला म्हण दिसता. त्या देखून थंय कांय हातेर ना, फकत ती एक कोंत आसा त्या तुज्या लोबाच्या बळसांत. आनी ह्या वेळार पाद्रे पियोन म्हणलीं उतरां असलीं. इज दॅट नॉट ए स्ट्रॉंग वेपन? तें एक बलिश्ट हातेर न्हय गी, तें म्हज्या बळसांत अशें कोंत आसा, तें बलिश्ट हातेर, रक्षणाचें हातेर तें. कित्याक म्हळ्यार ह्या कोंता द्वारी पाद्रे पियोन जंवसाराक बळोवन म्हणल्यार बरें धांवडेल्लें जावन आसा. जंवसार तेजे जिवनांत तेजे मुखार रावन झगडटालो, तूं कित्याक देवाच्या इतल्या मोगान भरलाय. पूण पाद्रे पियो भियेनातलो. पाद्रे पियो ताचे सांगता झगडोन त्या जंवसाराक सोलवून ताका भायर धाडटलो. त्या देखून तो म्हणटा, This is a strong weapon to withstand the devil. म्हळ्यार त्या जंवसाराच्या मुखार रावन देवाक मान करूंक, देवाचो मोग करूंक हें वर्तें हातेर जावन आसा. मोगेचे बान आनी भयणीनो, रोजार माय आमकां आदार दिता. तर जायते संत भक्त त्या कोंताच्या तेरसांत बलिश्ट जाता आसतना हांव आनी तुमी त्याच वर्त्या म्हयन्यांत बलिश्ट जावया. मरियमाय सांगता देवाची खुशी करूंक, तिच्या बापान आमकां ह्या संवसारान रचला, तो पूत आमच्या सांगता सदांच आसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत आमचें जीवन सुफळ करूंक, फळां बरीत करूंक, जैते वन न्हय फळ दिवचे यथेश्ट वर्ते रूख जावंक देवान आमकां आपयलां. तें आपण घेवया. आमेन. बापा तू स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हण आमी परता. गुंडो आनी वाय बापा तू स्वीकार कर, मासारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. म्हज्या मोगाच्या बाबणेन हांव म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता त्या बापा मानतात तसलें जामणो मागात. तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनाक नेमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भाग्यवान दामदता समजोदान आपणाक आपयलेल्या जेच्या मोगान बरोवन ताची चडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वरयलें. ती चडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या चडवणच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सरपद आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सतय आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्राचे कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्म तेच्या बुन्यादीर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरा सांगती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
पवित्र दरबारासो सर्वेश परतो सत्तानी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सगळी तुका जय हो सगळी तुका जय हो सगळी तुका जय 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 हो सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताता जय हो सगळी तुका जय 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 हो सगळी तुका जय बापा करस्त पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या कुशेन कष्ट मरण ससंग वेच्या आदी थणे उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पूंची तेच परिछोण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णी कराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें तें म्हज्या उगडासाक करात होबा वाटतस सम्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या बापाचे इच्छा माणस आणि पुन्हा जवानपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि अजिवीत सोडणं आणि सोडची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खामरिये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
सदांच सुम्या थंय एक जावन रावंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां आनी त्याच प्रमाणे तेच पवित्रपण सांबाळूंक जाय जाल्यार प्रार्थना ताणें शिकयलां तें भक्तीपणान आतां म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यार पडोवन दिवं नाका, कोण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा, दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तरेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय और तुज्या पयस सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बोमोगाच्या बाबणीनो पळया आमचो समय मारतान आपल्या भयणी विशयांत कंप्लेन करता आसतना म्हणा लागलो जें कितें तिणें विंचलां तें भोव गरजेचें आनी चड मोगाचें. आमकांय ताच्या सांगात एक जावंक ताणें आपयलां तस बांद सदांच आमी सांबाळूंक ताची कृपा मागया. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कसोतान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडात रेगान राखून आसात. आमचे आत्मे तानेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडात रेगान राखून आसात. म्हजेशी येता तो केदीस भुकेल सोना म्हाका सतमानता तो केदीस तानेम सोना. जेसू तुज्या उतरा प्रकार जीवच्या आशेता आमचे आत्मे तानेल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेसू तुका सेवच्या काळजांत पडात रेगान राखून आसात.
जसो मी म्हणा लागलो जें कितें चड गरजेचें तें मरियन विंसलां तिचे तावन तें खाण व्हरोंक जावचें ना. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा भगवान जोडटा देवाच्या जैतेवन मरणा पासून हा नवनाच्या दिसो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पोताच्या महिमेंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरो आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत ताच्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून व्हर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. समेस्तमी बसया. मोगाचेनो परत एवटी तुमकां ह्या पवित्र थळाक सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणशेताक मोगाचो येवकार मागता. हरी एका मंगळारा सकाळीं पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुमसारां सवाय 10 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रेकांक भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. गरजेक वरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें तशेंच आयचे दिसाय तुमकां मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. जे की तेंय तुमकां दिवंक मोन आसा जाल्यार दप्तरांत दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादीस जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंताळाचो उगडास करा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकान तुमचे खातीर मागतले आनी आमी हांगासर विशेश जावन तुमचे खातीर मागतले. आज होमिओपॅथीक मेडिकल डॉक्टरां हांगासर आसात. मोडबिद्रे आळवास कॉलेजींत हांव ते हांगासर आयल्यान त्या देखून मिसा नंतर वा आराधना वेळा कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जायचे जाल्यार आश्रयाच्या बिल्डींग सालांत थंयसर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणतळाक एक विशेष म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर आमी फेस्त आचरण करता. वार्षिक परब आमी संभ्रमता. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस 10 वरार संभ्रमीक फेस्ताचें मिसाचें बलिदान आमचे गोवळी बाप भेटयतले. ह्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांचें नोवेन 19 तारखेर 19 तारखेर आमी प्रारंभ करता. 19 तारखेर सकाळीं 10 वरार बावटो उबारचें कार्य. ताजे उपरांत 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन आनी जेवण भक्तिकांक. 20 तारखेर आमचो कुंभरीचो आयतार. सकाळीं मीस ना सांजेर 4:30 वरार पेंटेन जावन वजाचो पुरशांव. 5 वरार मिसा नंतर आराधन नोवेन आनी ताज्या उपरांत सक्रामेंताचो पुरशांव आसतलो. 22 तारखे 27 तारखे सामुहीक काजार हांगासर. त्या दिसा मीस सकाळीं 10 वरार मिसा नंतर नोवेन सक्रामेंताचें मोठवें आराधन. ताज्या उपरांत काजाराचो संभ्रम आमच्या जुबिली हॉलांत आसतलो. तशेंच 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम आयतार. त्या दिसा सकाळीं मीस ना सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान. मिसा उपरांत नोवेन. ताज्या उपरांत थोडो वेळ सक्रामेंताचें आराधन. मागीर सांजूद देवाच्या इमाजेचो वा चेरेलाचो पुरशांव आसतलो. ह्या सर्व भक्तीक कार्यांक तुमकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आनी ह्या फेस्ताक तयारी जावन ह्या सप्त्यांत शुक्रारा सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत एक दिसाचे रेतीर हांगासर आसा. त्या देखून व्हडा संख्यान येवन आत्मीक तयारी करूंक फिरगजगारांक भक्तिकांक हांव आपोवणें दिता. 12 तारखेर सोनवारा सांजेर 6 तावन 13 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत 12 घंटे सुमिया सांगाता आमी जागरणेची रात सोलोवन व्हरतले मोगाचें. त्या देखून ह्या जागरणाच्या राती व्हडा संख्यान येवन सुमिया सांगाता वो वेळ करसूंक सुमियाची आशिर्वादान जोन घेवच्या की हांव तुमकां आपोवणें दितां. आमच्या पुणतळाचें पत्र यात्रेक
कोणी आज नवी हांगासर आयिल्लीं आसात आमच्या पोंताळेचे पत्र यात्रेक तुमकां मेळोना जाल्यार मिसा नंतर वा जेवणा नंतर ऑफिसाक वयचें आनी तुमची एक एक प्रती तुमी व्हरून वचा जाय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. मोगाचें आज जेवणाक दान दिल्ल्यांचें नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवचें. आयचो प्रधान याजाक मानादी बाब रिचर्ड क्वाड्रस तांचे तावन मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. डॉक्टर निहाल झेवियर पिंटो किन्नेगोळी आयचे दिसाचें सगळें नॉन वेज जेवण ताणें स्पॉन्सर केलां तांचो विशेश तरान उपकार भावरता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाबा सानविन सिक्वेराच्या पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी ताची आवय बापाय संदेश आनी विनिशा सिक्वेरा तांणी आयचे दिसाचें ऑर्न स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. तांचे सांगाता विल्सन पोटाडो ऑस्ट्रेलिया, हेनरी डिसोजा किरेम, एडविन सविता डिसोजा कमाजे, अनिता तावरो मुंबय आनी हिल्डा डिसोजा मुंबय तांणी जेवणाक कुमो केल्या. तांणी मुखार येवन तांच्या मानाची वात घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. मोगाचें जेवणाक आयचे दिसा कुमो केल्या तुमचो सर्वांचो हांव काळजान तावन उपकार भावरतां. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमच्या पात्रोन सांत सांजूजूद देवा मारिपा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती दिल्ल्या बाब रिचर्ड क्वाड्रस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज जेवण तयार केलां ल्हान फूल वाड्याघरांनी. तांचो वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याघरांचो उपकार भावरता. तांकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त आमी दिंबेर पडया. थोडो वेळ सांजूदुतात देवाक आमी नवेन सोलोन व्हरया. सांजूदुतात देव मारिपा देवाची विस्तार आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवया. पात्रोन सांजूदुतात देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूदुतात देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूदुतात देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगेन जोदता देव सरकारान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनाती करता. सांजूदता देवानी एर सांत बघ प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया. सुमयान जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. भगेवन दुतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवन ज्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ वजेजी तूं आतां करोसो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोदतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदतात देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेवन जोदतात देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणीन सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेन आयला. एक घडी सर्व आमी बसया मोगाचे न्हू. आज सभा जणांनी हांगासर
तांची मागणी त्या सवान दान नांवा वाचून सांगतना जर तर तुमची मागणी त्या सवान तूं आसा तर तुमी मागा ना जाल्यार तुमच्या काळजा मनान कितें मागणी त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळाक आज आयल्यांत तुमची त्या सवा मागणी उबारा मोगाच्यानो आमचो पात्रोन सांत जूद तादेव ताचे विनवणेन असाध्य आसलें सगळें साध्य जाता म्हणलें आमची वर्ती पात्येनी जावन आसा तरी पूण आतां आमच्या त्या सवां खातीर आमी मागया 8 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर सौगांच्या हातापांयची गांठी दूख गूण जावचे खातीर सौगांक मेळोंक आसले पयशे कसले सडकळ नासतना मेळचे खातीर एकल्यान भांगार वेल्लें वेगीच फाटीं हाडून दिवचें बरें मोन ताका मेळचे खातीर 2 वर्सांच्या एका भुरग्यान बरें करून पोटाक खावचे खातीर 4 जाणां भुरग्यांक एग्जामान बरें करून वाचूंक गिन्यान मत मेळचे खातीर 2 वायट सवयेंक बली जायनासतना बरी जिणी जियोंक करपा मेळचे खातीर 5 कुटुंबाच्या सान्यामध्ये बरो संबंध आसचे खातीर एकल्याचें युरीन इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर 2 मागणें म्हणूंक मिसाक वचूंक करपा मेळचे खातीर तेगांची शेळ आनी कोंकली गूण जावचे खातीर एकल्याक काम करच्या जाग्यार थिरासनेन काम करूंक करपा मेळचे खातीर एकल्याक USA ग्रीन कार्ड विजा एप्लाय केली कांय प्रॉब्लेम नासतना मेळचे खातीर 12 जाणांक बरी भलायकी पावो जावचे खातीर एकल्याच्या घरांत शांती समाधान रास करचे खातीर 2 मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याक रातीची बरी न्हीद पडचे खातीर एकल्याचो बावळो दोग गूण जावचे खातीर 4 BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एका भुरग्याचे रडणे उणें जावंक आनी वाडावळ बरी जावचे खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक पिडा संपूर्ण गूण जावचे खातीर 2 कामांत भद्रती मेळचे खातीर 2 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक पावो जावचे खातीर एकल्याक परगांवाचे कामाची विजा फावो जावचे खातीर एकल्याक डिप्रेशनांत सुटका मेळच्या पासत एकलेसो बांदतेर बऱ्यान जावचे पासत आनी 16 जाणांक प्रत्येक ते सवा तांच्या मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू आजचे सांगता एका भुरग्याक बरी भलायकी बरें मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एक सगळ्या कुटुंबाक बरेंपण लाभचे खातीर मागोवंक सांगला एका दादल्या स्त्रिये मदलो संबंध तितलो बरो ना कुटुंबांत जायते समस्या येता तांचो संबंध बरें जावन काजारी जिवीत नंदन जावच्याक बरें जावचे खातीर मागोवंक सांगला ब्रदर ठीक आहे जॉर्ज आमचो भाऊ आस्पत्रेंत आसा कठीण कश्टांनी तो आसा कश्टांची परिस्थिती तरी पूण ताचे खातीर मागोवंक सभा जाणांनी ह्या पवित्र थळार विनंती केल्या ह्या आमच्या भावा खातीर आमी मागया आनी हाचे सांगाता आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सोमयाच्या पांयांतळ आमच्या पात्रोन संताच्या मजतीन आमी समर्पण करून मागया अरदान तुका सुमियान जेस वंदन तुका सुमियान जेस नमान तुका सुमियान जेस महिमा तुका सुमियान जेस स्तुति तुका सुमियान जेस वंदन तुका सुमियान जेस होगलाप तुका सुमियान जेस प्रणिपा तुका सुमियान जेस हालेलुया 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 मंगळा जेसू आज आमच्या पात्रोन संताच्या मजतीन तुझ्या पांयांतळ आमी समर्पण करची ही मागणी तूं मानून घे या भक्तिकांक तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा तूं दी तुजी पदवी महिमा आमच्या पात्रोन संताच्या मजतीन तांच्या जिवितांत तूं दाखय बरी भलायकी बरेपण मदीक समाधान संतोष सकट वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां सुटका दी आनी त्या मारी तूं खरो देव तांचे सांगता खरेपणी आज जाय म्हणलें तांकां बगूंक तांकां करपा दी आपोरसमी गुण कर them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life. Aporsomia, 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 gunga somia. Aradan tuka somia jezo, vandan tuka somia jezo, naman tuka somia jezo, mahima tuka somia jezo, stuti tuka somia jezo. दिवी घालया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडलोंग पेसाच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरी तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायता हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस तुजे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर आम्ही वडा पातेने तुझे कडे मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अधीक आनी अधीक परगटलेलें जावं एक घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या मोगाचें न्हू आमच्या पात्रोन संताच्या मजतीन आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर एक घडी भर आमी अर्गां दिवया एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता 7 जाणांक बरी भलायकी पावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकलेचो बांदतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात
एकल्याक भुरग्याचें ताणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांनी मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर ती अर्गां दितात गेले त्या मंगळारा एका स्त्रिये खातीर स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागलें तिका बरी भलायकी बरेपण तिच्या कुडींत जालां त्या देखून आज विशेष तरान ती स्त्री देवाक अर्गां दिता हाचे सांगता आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन सांता मारिपार लाभलेल्या सर बऱ्यापणा खातीर आमी अर्गां दिवया होगळाप दिवया हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू काळजांत मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटेरांक नर्सांक सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी वायटांतली तूं निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्मेची गठाई दी म्हूण मागता सर्गींच्या बापायचे दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष समाधान बरेपण लाभय म्हूण मागता सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेले दिसा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वय तर ती सर ते सवान तू जारी कर म्हूण आमी मागता मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचो संतोष वाडय तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळ बापा भोवती जिणे सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा मिडल इस्टांत इस्रायल लेबनान पालेस्तीन इराण थंयसर झुजाचें वातावरण आसा झूज सोलोवन आसा हें सगळें तूं थांबय थंयसर शांती समाधान रास करून दी त्या मारी पात आमच्या लोकांक समाधानान जियोंक फावो जावं दी म्हूण मागता सर्वेस्परा आयचे दिसा कोंताच्या भक्तीपणाचो महत्व आमी समजत आसतना आमच्या कुटुंबांनी कोंताच्या भक्तीपणाक तेर्साक महत्व दिवंक वेळ दिवंक आमकां कृपा आदार दी म्हूण मागता मुरये पिडेस्तांच्या भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका कुडीचे माये नमन आमच्या जिवाक अमृताने भरोशा तुका आंगलो मारता आमी परदेशी बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता अस्कार उसकार सण दुखां उदां करता तर तूं आमच्या सिके तुजे काकुतीचे दोळे आमचेर पडटे आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशेन सदैव पोसो आमकां दाखय हे दाळी मगडी दुर्बियावकारी मरिये भगवंती देवाची मामोत्सव विनायतिका क्रिस्तच्या बसवणाक आमी पावून जगते पिडेस्तां बसत विशेष मागणे पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक काकुलतेक समर्पण करया आनी त्रिएक देवाक आमी नमान कर म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संघर्षांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर दाळ दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवची वाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगीन सतांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सुमेच्या नवी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो दयाळ सुम्या बावळतेच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेरनातले दाळ आमी मागता
पिडेशिडें कश्टां तुज्या भुरग्यांक तुजे राखण बडवे सदां सुशांत समाधान सांबाळून दी एकामेका सुख समजणे मना भेद पयस करून एकामेकीची काळजात बगसोची तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारसून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरें जालां म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ स्वामी तुज्या सांगाता तांच्या सांगाता तूं राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां सुखार गां दिवन दी जो चियत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सरस्वती देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचे पांको तो तुमकां माई पसा काकुतेन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर करो आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवाचो एकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे बरमणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे समेर रावन तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान तो आनी तुमचे राखण करो देवा पळयत आत्म्यान जेवच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आशेसोर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान पसळीत करो आनी सर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्या आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमच्या सवे सदा सो मोगाचे न्हू आमी दिबेर थोडो वेळ आमी आराधनान करसूं सो ते देखून सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया गीत आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पाली पोनास्टा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राच्या सगीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय देव पावली पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पित नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पाली पोनास्टा नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां राच्या तुमी आमचे सगळे जिवीत त्याच प्रमाणे मुखारसून व्हरोंक आदार दिता जिणेचें सुख दूख तुका सांगोंक आमी आयल्या सोम्या तुजे तां बुजवण आमी आशेता खंडीत जावन तूं आमकां सण सोडिनाय हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तूं आज मेळोंक आयलाय तुजे वर्ते शांती समाधान तुजो मोग आमचे थंय वांटूंक तूं आयलाय जिणेचें सुख दूख तुका सांगोंक सगळे आमचे सुख दूख ताका घेवन सांगया जिणेचें सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजें तोंड बसवून आशेव हांगा रावल्या
आशे अंगारावल्या येचे सुये आमकां मेळोंक तूं येचे सुये आमकां मेळोंक तूं तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवन तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता आमच्या खातीर आयिल्ल्या पुण्या रूपापणाच्या आमच्या मोगाच्या सडवंदारा नमो नमो सडवंदारा सक्रमेदान आमकां मेळोंक आयिल्ल्या सक्रमेंतांत आमकां राच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनाच्या नमो नमो सडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां राच्या हात वयर करून हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. समेचर आमचे दिश्ट कोणसोव्या मोगाच्यान समी आमच्या खातीर आमकां मेळोंक हांगा आयला आमी दिमेर पडल्या ताका आराधन करूं ताजो उपकार बावडूंक ताका वंदन करूंक नमस्कार करूंक तर सगळी आमची तकली बागोवन नमस्कार करया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजो दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका ये सर्वंदारा आराधन तुका सगळे आमी उबे रावया मोगाच्यान सगळे आमी उबे रावया सोम्याच्या वर्त्यापण आमी वाकाणया सोम्या मुखार अशें कितल्या वर्त्या भाग मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आतां सोमी आमकांच मेळोंक आयला उण्या रुपार तो आसा ल्हानांतलो ल्हान जावन आमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो सोमी आज उण्या मारिपात आमच्या संगत आसा कितल्या वर्त्या भाग आमचें असलें भाग देवान आमकां दिल्लें आमचो सोमी त्याच बापान आमच्या खातीर ह्या संवसारांत धाडलो आमच्या सल्वसांव खातीर आमची राखोळ करच्याक त्याच आवयच्या मरियमाच्या गर्भांत तो जल्म घेतलो आज आमकां मेळोंक आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 असलो जेजू आमकां कोणूच ना मोगाच्यानो आमी चिंतले जाल्यार आमी खंय वयची गरज ना फकत ह्या जेजू सांगता रावल्यार पुरो सगळें आमकां मेळटलें कित्याक हाचे तितलो सत्यवान दुसरो कोणूच ना हाचे बरें आसलो दुसरो कोणूच ना कित्याक आमच्या खातीर जीव दिल्लो आमच्या पातकां खातीर आपलें रगत वरयल्लो मात हें आसता आमकांच मेळोंक हर एक घडी आयलो आमी उलो मारतना आमच्या संगतच आसचो जावन आसा हो समय जेजू ह्या सम्या सांगता एक जावन आमी जेवया आर्गां आनी अग्लाप आमी दिवंक पावो
कित्याक तो आमचे संगत आसा, आमकां मेळोंक आयला, आमचे संगत रावोंक आयला आनी आमी कितें कश्टांत आसा, दुखांत आसा, पिडेंत आसा, समस्यांत आसा, व्हडले आसा ते कंत आसा, बेजाराय आसा, देरेस्परपण आसा, कितें सगळें तें आसा तें सगळें तो संपूर्ण तरान निवरोंक आयला. निवरनांतल्या एकादोळा ती पिडा आमी बघ जाय जाल्ली जाल्यार त्या प्रमाणे ती पिडा बघूंक जाय जाल्ली बळ दिवच्या तो आयला, जाय जाल्ली बुजवाण दिवच्याक तो आयला. तस समय आमचो जेजू तुजे बरें आसलो दुसरो कोणूच ना. ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು, ನಮಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವ. ನಿಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೇಸು ಯೆಸಯ್ಯ ಯೇಸು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. तसलो जेजू आमचो दुसरो ना. तस आमकां दिवचो आदार. सम्या तुज्या विणे आमकां कोण आसा दुसरो? तूं आसा आमचो वैज, तूं जावन आसा आमचो राखणदार, तूं जावन आसा आमचो सोडवणदार, तूं जावन आसा आमचो बळवंत आसरो. हर एक हितून सम्या निमागे प्रीतिसोरू यारू ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. तस समय आमकां दिता आदारी. आमी कश्टांत आसतना आमकां आपोवणें दिता. ये म्हज्या लागीं आमी दुखांत आसतना आमची दुखां पुसून तो काडटा आनी म्हणटा हांव आसतना भियोवची गरज ना. म्हज्या तसलो तुमकां दुसरो कोणूच मेळचो ना. हांवच तुमचो आनी तूं आमच्या सांगता आसतना सम्या कितेंच उणें आमकां आसचें ना. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ.
ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ नानिल्लया. सगळे आमी बसया मोगाच्यान सुमेते आमची दिश्ट लावया. सुम्याक मेळोंक आज ह्या पुनशताका मेळ्ळ्या. सुमी आमकां मेळटा आसतना आमचें जीवन संपूर्ण बदली जाता. हेका निदर्शन जावन आसा कुड्डो बार्तिमेय. कुड्डो जावन आसलो, मागोन आसलो, भीक मागोन आसलो, देवळाच्या भायर बसून संपूर्ण तरा भीक मागचें कितें काम आसलें नाका. पूण कोणें कितें ताका म्हणलें आसा, हांगा जेजू येवचो आसा. पळया, ताच्या कुड्ड्या दोळ्यांक तो दिसोंक ना, पूण आत्मीक तरान बळवोन जाल्ल्या बार्तिमेयाक बगलें जेजू येणे येता जाल्यार जायते जाणांक ताणें गूण केला, तांकां बरें केलां. तर तोच जेजू म्हाका बरो करचो ना गी, करतलोच, करचो ना गी न्हय, करतलोच म्हळें ताणें. आनी त्या प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, आज तुमी हांगा आयल्यात, खंडीत जावन तो जेजू तुमकां खाली हातांनी धाडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, बार्तिमेय म्हणा लागलो, जेजू येता आसतना हांव खंडीत जावन बोब घालतलो आनी म्हणटलो म्हाका दिश्ट दी म्हूण. पळया, तेज्या काळजाचे आत्मीक अत्रेक सोम्याक येदळ कळोन जाल्लें. आनी सोमी त्या वाटेर येताना कोणें गी म्हळें, सोमी आयलो, जेजू आयलो. आनी ह्या वेळा बार्तिमेय एका भिकाऱ्याक, ह्या कुड्ड्याक त्याच्या देवळा लागीं भीक मागोवंक असो जागो व्हरतो जावन आसा, कित्याक तो जागो सोडूंक तो तयार ना. पूण वो कुड्डो ताका कळीत आसलें, एक पटी सोम्यान म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार म्हाका दिश्ट मेळटलीच आनी ताचे उपरांत हांवें हांगा येवन भीक मागची गरज ना. ताका कळीत आसलें. आनी त्या देखून जेजू आयलो म्हणटा आसतना बार्तिमेय व्हडा ताळ्यान बोब घालून म्हणा लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी बिरबात पाव, म्हजी खाकूत कर. आनी त्या वेळार थंय आसले थोडे म्हणा लागले, फारिसेव, कुड्ड्या वगेत राव, बोब घाली नाका, बोब घाली नाका. कित्याक जेजू दाविदाचे पुता म्हणटाय, कित्याक त्या लोकांक, त्या फारिसेवांक दाविदाचो पूत म्हण दाविदाचें नांव काडूंक नाका आसलें. आनी केन्ना
बार्तिमेयान जेजू दाविदाच्या पुता म्हळें ते ताका आनीक राग हाडले आनी म्हणा लागले कुड्ड्या तुका कांय दिसना तोंड दाम. पूण बार्तिमेय वगेत रावना. कुड्डो जावंक बरो तो दैवीक दिश्टेंत आत्मीक तरान तो पुरो सगळें जाणा जाल्लो. सोमी आयलो जाल्यार खंडीत जावन म्हाका गोण करतालो, म्हजी दिश्ट येताली. त्या देखून बार्तिमेयान आनीक व्हडल्यान बोब घाली, आनीक व्हडल्यान बोब घाली. कोण तूं म्हाका सांगोंक? तूं जें कांय जालां म्हणा लागलो तो म्हजो स्वामी म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार खंडीत जावन म्हाका गोण करतालो. ताची व्हडली बोब, व्हडल्यान बोब घाली लागलो. जेजू दाविदाचे पुता म्हाका म्हणजे बिरमत पाव म्हजी काकूत कर. जायते बटेन आमकां सगळें मेळा जाय, पूण खऱ्या वर्त्या काळजांत देवा लागीं मागोंक नाका. हांव कालें म्हणटा की तो कालें म्हणटा की तें कितें म्हणटा की प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार कालें म्हणटा की तूं एक देवाची सांतीन म्हणटा की आनी सांत म्हणटा की मोगाच्या भावान बेणेन तो कितें म्हणटा वो कितें म्हणटा त्या काय आमी येवना. आमचो सोमी कितें म्हणटा त्या खातीर आमी आयल्या, त्या खातीर आमी गासांव. त्या देखून भारती म्हणूंक लागलो तूं कोण म्हाका उलय नाका म्हणून सांगो, तोंड दा म्हणून तूं कोण? म्हजो सोमी तो, हां म्हजो सोमी तो. आनी त्या वेळार ताणें म्हणली ती उतरां वर्त्या उमेदीन आनी वर्त्या बावडतान ताणें उलो मारलो आनी म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू कितें म्हणा लागलो? हांवें तुका कितें करी जाय? पळया कितल्या पुरबाय तरान विचार लागलो हांवें तुका कितें करी जाय? कितें म्हणा लागलो बार्तिमेयास? म्हाका पळोवंक जाय सोम्या, म्हाका दिश्ट जाय सोम्या, म्हजे दोळे उक्ते कर सोम्या. जेजून फाल्यां हे परवा हे म्हळें गी ना त्याच घडये जेजू म्हणा लागलो तूं पळोवंक शकतालोय. त्याच घडये ताचे दोळे उक्ते जाले आनी व्हडा ताळ्यान व्हडा उमेदीन व्हडा भक्तीन म्हणल्या बरी बार्तिमेय नाचलो कोणा कित्याक म्हळ्यार पयले बडी ताणें भूंय पळोवची, पयले बडी संवसार पळोवचो आनी वगेत रावत की तो देवाचें नांव अर्सून देवाची गितां गावन व्हडा ताळ्यान म्हणल्या बरी तो अर्सूंक लागलो देवाक. देवाचें वर्तें गीत गावंक लागलो. मात सोम्या सांगाता ताणें दवरली ती पात्येनी संपूर्ण जाता आसतना बार्तिमेयास व्हडो उद्गारलो, बापा हर एक तुवें म्हाका दिलाय, आतां दिश्ट नासली ती तुवें दिली म्हण. तो गायत आर्गां दिवन उपकार आठवणी करून तो मुखार गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या भावान भयणीनो थोडे बडी कितें आतां आमकां तसलो बावट ना देखून आमी विचारिल्लें मेळना. 12 वर्सां जावन तेणें येणें वचोन कोणा कोणाच्या वखदां हाडून कोणा कोणा लागीं वचून आर्दोस मागून म्हाका गूण जाय जे म्हण चिंतली रक्तस्रावाची स्त्री गूण जावना. जायते जाण तिका केणटाले, सिरप पडलेले म्हण मानताले, मात तें तिच्या लागीं कोणूच नासलो, तिका आदार दुसरो नासलो. ह्या वेळार ती म्हणा लागली हांव थंय गेल्या, हांव हांगा गेल्या, हाणें वखद दिला, ताणें वखद दिला, कांय फायद्याचें येवना. आनी एकलो येता खंय आनी तो येता आसतना हांव ताचे लागीं घेवचो न्हू, ताचो दोगल्याचो कुडको आपडलो जाल्यार पुरो तो म्हाका गूण करतलो. पळया बावार्थ आज आमी आयले अवतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसलो बावडत आमचे थंय रुता जावंक जाय. तशें बावडतान आमी मागोवंक जाय. म्हजो सोमी आसतना तुजो कोणूच म्हाका नाका. ती म्हणा लागली म्हजो सोमी एकलोच येदोळ हांव खंय गेलें आसून सोडया, आतां म्हाका जाय एकलोच सोमी आनी मुखार म्हाका कोणूच ना. ताच्या विणे म्हाका दुसरो ना म्हूण तिणें चिंतना सोम्याक कळीत जाल्लें आनी सोमी त्या वाटेर आयलो आनी ती धांवली आनी फाटल्यान वचून तसो दोगलो आपडलो. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावान वळवळच्या स्त्रियेचेर रगत रावलें आनी संपून ती गूण जाली आनी सोमी सांग लागलो कोणें म्हाका आपडलें. सीस पळय थोडे बडी आमच्या कास्ताचे ते थोडे बडी आमकां कितें जाता पावडता ना गूण जाला हांगी जाले हांगी जाता की या ना हांगी म्हणल्या बरी ते म्हणा लागले इतले जाणां मदें कोणें आपडलें म्हूण काल विचारताय तूं. इतले जाणां आसात कितें कोणें आपडलें म्हूण कितें हांगचें. पूण ती स्त्री पळया अपुरबाय तरान बियान म्हणल्या बरी आयली सोम्याच्या पांयांक पडली 8-10 पडले आनी म्हणा लागली सोम्या हांवें आपडलें. सोम्या म्हणा लागलो तुज्या बावडतान तुका गूण केला. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगेच्या बाणाने बेणनो कितेंय जावं दी सोमी आसतना भिवची गरज ना आयतारा कालने पोर एकली आयली बँगलोर जावन ती गांवाक आयिल्ली आनी ती म्हणा लागली फादर एक कडी म्हाका मेळ्ळा जाय तुमकां जायत पळय फादर कितें जाता म्हण कळीत ना हाजे पयलें पडटा रेतीर मांदीर आयिल्ले दळा 4 वर्सां पयलीं तिका थोडे प्रॉब्लेम आसले हांवें सांगलें मागीर ताचेर पातयणी दवर तो सोडून आमकां दुसरो कोणूच ना जायत फादर म्हणा लागली म्हटल्यार 4 वर्सां मोगाच्या भावान भयणीनो इतल्या पुरबायतारान ती आसली आनी केदाळे म्हाका फोन करतना म्हणटाली फादर हांव बरी आसा फादर म्हजो देव म्हाका केदाळे सण सोडिना आदल्या थोड्या दिसांनी ती खंय गेचूर सुकोवन गेली आनी तेणें आनी ती रडोन म्हणल्या बरी म्हणा लागली फादर कितें जाता म्हण कळीत ना हांवें म्हणलें ये हांव आसा खंय गेल्लो फाटीं आयलो एक थोडो वेळ तुका मेळटा म्हण सांगलें आपयलें हे मुखां म्हळ पळयतना न्ही जाकी दूख बगलें हांव म्हणलें हांवें तुका सांगिल्लें न्ही ताका सण खंय वचनाका म्हणलें न्ही कोण कोण कितें कितें सांगता म्हण तूं आयकून गेलें जाल्यार ताचें तो पयस वता तूं वय फादर म्हाका कळीत जा म्हाका पाटी हाडा फादर म्हाका पाटी हाडा फादर म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना फादर देदच परती जाल्ली म्हळ्यार तिचें सिच्युएशन तशें पयलें जावन तशें आसलें अन्य धर्मांतल्यान आमच्या धर्माक ती आयिल्ली आनी आतां बळिश्ट जाल्ली आनी ती म्हणा लागली हांव कितेंय करूं जाय हांवें म्हळें एकच त्या सोम्या लागीं आयलाय सोमी तुका आपडटलो सोमी तुका सण सोडचो ना थोड्याच वेळांनी आमी मागण्या करता आसतना तूं संपूर्ण नितळ जातालें म्हजे भावन आनी भयणीनो लगभग 3.5 वरां आयतारा तिचे कडेन मागलें हे मुखामळ पळयत आसतना निजाकी म्हाका बिरमत दिसली तिची कसली परिस्थिती आसली आतां कशी ती जाली आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली फादर एक पटी म्हाका बक्षया म्हळ्यार बक्षूंक देव आसा तो बक्षिता खंडीत जावन तो बक्षिलाय कळीत नासतना कितें चडून घडलें जाल्यार तो खंडीत जावन बक्षून तो सोडता आनी एकादो आमची पातकां कितें आसा जाली ती तुजी बक्षिता आनी अशें आसतना ती म्हणा लागली फादर म्हजे वयर एक बरें मागणें करा खंडीत जावन मागणें बरेंच आनी मागणें केलें मोगाचें न्हू उपरांत तिचे मुखामळ पळय ती म्हणा लागली फादर आतां जाल्यार म्हाका बघता एक करो उल्हास भितर इतलें देदेस्पर जावन आसलें 4 दीस हांव फादर कितें करचें म्हण कळीत जावना म्हज्या घोवाक हांवें सांगलें सोम्याक सण म्हाका खंय वचोंक नाका कोणी कसली वाट दिल्यार कोणी कितेंय सांगल्यार कसलें प्रॉब्लेम आसा म्हळ्यार म्हजो सोमी आसतना कोणेंच तें प्रॉब्लेम सॉल्व करचें म्हण हांव वच सॉल्व करता त्या तुका मोगाच्या बांदर बीण आमी आपाली पा म्हणल्यार बरी हेणें तेणें धांवन 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 उपरांत अर्दे कुऱ्या बावाडटा येवन विचारल्यार खंडीत जावन मेळना मेळोंकूच मेळना कित्याक म्हळ्यार आजचे थंय आमी संपूर्ण 100% बावाडत धरल्यार मात्र मेळोंक शकता त्या देखून आमचें निराशपण कितें जाता हांव ताच्या लागीं गेलो ताणें म्हाका कांय दिवना त्या देखून आनी कित्याक थंय वचत जाय ना कळमीत नासतना म्हाका आज हांवें सांगलें मोरी माय कंटिन्युअस प्रेयर कळमीत नासतनाचें मागणें जायते सांगता बघ कळमीत नासतनाचें तांचें मागणें आनी त्या प्रमाणे आमी मागता आसतना देव आमचें मागणें आयकताच कितेंय जावन खंयचेंय जावन संपूर्ण समर्पण कर ह्या वेळा कितलेय दोशी आसले जावं पुरो माग आनी म्हण तो एकलो सोम्या रक्तस्रावाची स्त्री म्हणा लागली पातकी स्त्री म्हणा लागली तूं एकलोस दुसरो म्हाका कोणूच नाका कोणूच आनी मुखार म्हाका ना येद्दोड जालें जाल्यार जालें आनी मुखार ना म्हजी भावन आनी भयणीनो संपूर्ण तरान तुमचें समर्पण करात जावंक बरो तुमचें हगें तुमचें दुस्मानकाय तुमचें राग तुमचें थंय आसलो तो द्वेश प्रतिकार प्रतिविरोध थोडे फुडें आमी चिंता दॅट इज ऑल अलाउड नो नॉट अलाउड यू कॅनॉट हॅव द अनॉयंटींग मागोवणी सुकोन वता एक वायट शब्द एक अळसीक शब्द तो उलयसी जाल्यार तुजी मागोवणी गेली सोम्याक तें पासंद ना सोम्या सांगता आमी आसतना तशें जाल्यार कसलेंय ना जावंक बरो थोड्यांक आमी बक्षीन आसतना रावल्या जावंक बरो थोड्यांची आमी कुलपा केल्यान जावंक बरो थोड्यांची आमी नाका जाल्ले सो वायट संगती हेणें तेणें सांगून भोवल्या तांचें जिवन व्यक्तित्व आमी विवाडलां ह्या वेळार सोमी म्हणटा ये पाटी ये आनी मुखार तशें करिनाका आनी मुखार तशें करिनाका म्हणा लागलो सोमी आनी तुका आनी म्हाकाय तो म्हणटा आनी मुखार जिणी बदली कर फकत आमी थंय हांगा धांवल्या पावना आमी जिणी बदली ना जाल्यार सोम्याचें व्यक्तित्व आमचें कर्ण आमी घेवना जर
कांयच फायद्याचें ना सोम्याचे व्यक्तित्वान पयल्यांत पयले मौल्याधारीत व्यक्ती जावन वचा मागण्याचें हांवें आनी तुमी मागण्याची मनशां जावच्याक आमकां आपण दिला सगळे तुमचे हात उक्ते दवरा मोगाचे पळटा जाल्यार तुमच्या त्या पांया वयर दवरात दोळे एक घडीभर बंद करात सांग बरो हांव चुकोन पडल्या सोम्या हांव चुकोन पडला सोम्या थोडे फावटी म्हाका कळीत नासतना हांवें कितें कितें केलां सोम्या कितल्या जाणांच्या व्यक्ती तूं हांव इबाडलां सोम्या ताच्या विशयान नाका जाल्यार संगती हांव उलयलां ताच्यो खबरो केल्यात गॉसिप हांवें केलां सोम्या हांकारान हांव बरलां थोडे फावटी मात न्ही थोडे फावटी हांवें चिंतलां हांव तोडलो हांवें सांगिल्लें बरी जायचंय दुसऱ्यांनी सांगिल्लें खंय तें फायद्याचें म्हाका एक वडपण आसा म्हाका म्हजे कडेन ग्रेस्त काय आसा तुजी ग्रेस्त काय माती गोबर म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ तुवें अन्यायान गळसिल्लें खंयच्याय फायदे घेवचे ना बरेपणान गळसिलां तर तें बऱ्याक पडटलें त्या देखून चड वर बस आनी की चड घंटे काम करीत जाय मोगाच्या भावनान पेडन देवाचो वेळ देवाक दिवच्याक आज आमकां आपोवणें दिलां त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो जें कितें मोरयेन विंचलां तें भोव चड गरजेचें तिचे तावन तें काण व्हरों कोणाकी जावचें ना मारता आनी त्या वेळाच जे मारता पुरपुरताली मारता म्हणा लागलो ना मोरयेन विंचलां मोगाची भावना आनी बेणीनो संपोवन दरान तसलें कितें आमी खरें मस्तींत हंकारान गर्वान नाका जालें उलयलें तरी आमचें अनॉयंटींग माकोवणी वेता सोम्या थंय आमी खेतनांच नितळ निर्मळ जावच्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां त्या देखून म्हणा लागलो वच तुजी पातकां बगसली आनी मुखार पातक करिनाका पातक करिनासतना रावचें एक बाग पातक करिनासतना जिवचें बाग जायते जाण आमकां कळयता आमी म्हणटा पातक करिनासतना रावंक जायना जाता पातक करिनासतना रावल्यार तसलो जिवनाचो संतोष आमकां भोगून गोत्तो ना त्या देखून आमी पातकान पडटा परत ल्हान पातकां व्हडलीं पातकां सगळीं पातकान तें मेळिल्ल्या पोटी मारचे मेळिल्ल्या लेत करचे मेळिल्ल्या ना म्हणचे मोगाचे भावना आनी बेणीनो कसली क्रिस्त जिणी आमची कसले क्रिस्ताच्या व्यक्तीत आमी जियेता कशें आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक शकता त्या देखून ह्या वेळा कितें सक्कडी आसा तें सगळें सोड जायते पटी नाका जालो सोरो बिडी सिगरेट लैंगीकपण ड्रग्स अश्लीलपण सगळें आमी काडून बऱ्या दृश्टेन आमी हेरांक पळोवंक जाय ताच्या बदलाक आमची दिश्ट आपल्याशी कितें तांकां फायद्या उठोवच्या खातीर कितें नागनंत तरांचे दृश्टी आमी घालता वक्र दृश्टी आमी घालता वायट दृश्टी आमी घालता मोगाच्या भावनान बेणीन दैवीक दोळ्यांची दिश्ट देवान ती दिल्ली द डिवायन आयज तसली दिश्ट आमची जावच्याक संपूर्ण आमचे ते असलें मेळेपण समर्पीत करया सोड दिवया ते समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना ओ वापरपाच्या पवित्र उदकाची शेणवणी तुमचे जाताली बसुल्ल्या जाग्यार तूं बसचें उबें रावचें नाका पूण तुजें कितें समर्पण करूंक आसा सोंड दिवंक आसा तें सक्कडी सोंड दी सगळें तुजें अणवेपण सोंड दी तुजें खोटेपण सोंड दी नापसंदीची जिणी सोंड दी तुका कळीत आसा कोणेंय सांगचें म्हणना तुवें कांयच वाकमल करचें नाका सोम्या मुखार आसाय आनी सोम्या मुखार आसतना सगळें ताका सोंड दी जीवन म्हजे अर्पिता बापा काणीक जावन आज तुका संतोषान तें तुजे कणगे लाभय सुख रासान तुज्या लाभय सुख रासान तुज्या सर्वस्व म्हजे भेटयता तुका ओपूण गे मोगाळ बापा सुंदर तुमकर नंदन तुमकर भेटयता सेवेक तुज्या अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बापा सर्वस्व
जीवन म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर कलते अर्पण म्हजे स्वीकार तूं कर मोगान तें बर कलते अर्पण म्हजे सोम्या सगळे आमी तुका दिता ह्या वेळा भुरग्यांचे तुजी मोळ झेंडाळची दिश्ट घाल जे कितें आमी आमच्या जिवनान थोडेपणी वायट आदारलां तें सगळें सण सोडूंक आमकां कृपा दी तुजें येवजन जावन आसा विशेश तुजें येवजन जावन आसा आमचे खातीर श्रेश्ठ पूण आमी आमचो सहकार दिनातल्या देखून आज आमी पातकान पडल्या आमी तुजे थंय पयस गेल्या आमचो बावार्थ आमी होगडोन घेतला आज समय आमी पाटी येवन करप बावार्थ जेवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दिता आसतना गूण कर आमकां त्या पातकांतल्या पिडेत तेका ताची पिडा थोडे दोशी आमचे ते आसा ते पिडा थोडे फावटी आमचे ते आमाल पिवणे रावंक जायना नाका जाल्यार वायट साली आमी जियेता हेका ताची पिडात म्हण सांगेत कित्याक तातूंत भायर येनातल्या तर आमी संपूर्ण तरान नाश जाता तर सोमी म्हणटा तुमी म्हजी तुमी म्हाका जाय तूं म्हजो तूं म्हजें हांव तुका सोडूंक तयार ना कित्याक त्या कुर्सार आमचे खातीर संपूर्ण तरान जिवीत जोडच्याक आपलो जीव दिलो जेजू आमचे सांगत आसा सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान सगळे आमी उबी रावया दिश्ट तुमची पकस सक्रामेंत हवय दुसरा कोणाचेर वेची नाका ह्या वेळा जेजू वयर पळय आतां जेजू तुज्या दोळ्यांनी कुड्ड भारतीमे आत्मीक तारांनी जेजूक पळोवंक शकलो त्याच आत्मीक दृश्टेन आतां तुज्या मुखार कसले जेजूचे पिंतूर येता जेजू कसो तुका दिसता त्या प्रमाणे ताका पळय असो तो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जावंक बरो तेच जेजूक तुवें अनंत तरान आपुरबाय तरान तुज्या लागीं धांवोन येवन सोयत येवं पळयलो जावन आसा जायते जाणां जेजूक त्या धव्या दगल्यांत तांबड्या शेल्यान पळयलें जावन आसा तो जेजू कुर्सार उमकळ्ळो तुवें पळयलोय जावंक आसा तुज्या मतीक कितें येता तें बऱ्या तरान घे सोम्या कडेन उलय सोम्या कडेन सांग सोम्या हांव आयलां आनी हांव आयल्या ह्या पुणशेताक हांव आयल्या जुत्ता देवच्या वर्त्या मोगांत आज कंडीसन म्हाका बरें जातालें म्हणल्यार बरवस घेवन हांव हांगा आयल्या तुका मेळोवंक आयल्या सोम्या तुका मेळटा आसतना म्हजें तें हांव आसलें बरें आसचो ना आनी आसची ना म्हजें थंय ती बदलावण जाताली खंडीत जावन ती बदलावण आमी घेवन वचोंक आसा मोगाचें न्हू दीस वेता आतां पवित्र आमी जावंक आसा दीस वेता आतां कृपेन आमी बरोवंक आसा तें जावन आसा आमचें थंय जावची बदलावण आमचें थंय जावची रुपांतर ह्या वेळार पिडाक गूण जावच्याक वर्त्या तरान मागच्या जावन आसा दोनी हात काण तुमच्या काळजा वयर दवरात दोनी हात काण काळजा वयर दवरात दोळे बंद करात सगळे दोळे बंद करात भायले आमचे दिश्ट आमी बंद करया भितरली दिश्ट उक्ती दवरया भितरली ती आत्मीक दिश्टींत आतां सोम्याक आमी पळया भावार्थाची दिश्ट ती जावं दी आनी सोमी म्हाका गूण करतलो सोमी म्हाका आपडटलो सोमी म्हाका सण सोडचो ना म्हणल्यार भावार्थासून खंडीत गूण भावार्थो भद्र भावार्थो आनी त्या भावार्थान माग माग कित्याक मार्कस एवंजेल चॅप्टर 11 वर्स 23-24 सोमी म्हणटा सस्व कणा तितलो भावार्थ तुजे तान आसून ह्या पर्वताक हांगा थंय वचून पड म्हळ्यार तो पडटालो आनी जें कितें तुमी म्हज्या नांवान भावार्थान दोग या तेग सांगाता मेळोन मागतात तें हांव तुका दितलोच ती बसवणी सोम्याची म्हजी न्हय ह्या जाग्यांची न्हय सोम्याची बसवणी आनी सोम्यान ती बसवणी केल्या तर तुका आनी म्हाका तसलो भावार्थ आसा तर म्हजे थंय आनी तुजे थंय नांवालांची नांवालां घडटालीं गजाली पिडा जावन दी कितल्या वर्सांची जावन दी ती पिडा थंय जावन नापयसन वताली माग धाकट्याराक ती पिडा गूण करच्याक जायते दुसरे उपाय आसूंक पुरो आनी थोडे फावटी ती गूण जायना जावंक पुरो पूण सोम्याक तें कांयच असाध्य न्ही सोमी म्हणटा हांव ती पिडा गूण करतलो म्हजी भावना आनी पिड्यान थोडी पिडा आमचे थंय आसा तर
ह्या वेळार तें मागच्याक सोम्या कडेन हांव मागता तुमी मागचें कोणा सकडी तकली पडापड तकली दूख तकली गुंची मानसीक तडफडी असमतोलान देदेसपरपण खंत बेजाराय कितें जाता म्हण कळीत जायना तडफडी लॉट ऑफ एंग्जायटी मोतीन तें चिंचें रडचें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर तडफडी म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना केंचें पळयल्लें लक्षण तें म्हाका जाता काय हांव मरता काय म्हळ्यार थोडें चिंता तड्यांत येवचें आसा ह्या दिसांनी ह्या खातीर सोम्या लागीं मागात कोणा सकडी मायग्रेन कोणा सकडी वर्केनी आनी कोणा सकडी ते सगळे शिरो दूख उरतात तांणी आपलो हात काण एणे पळोवंक ना कोणें कोणाक पळोवचें नाका सोमी आसा जातितले म्हणटा सगळीं दोळे दंपात असली तकलेची पिडा तकली दूख तकली पडापड आनी कोणा सकडी मायग्रेन वर्केनी आसा तुमचे दोनी हात काण तुमच्या तकलेर दवरात कांय भियेनाकात सोमी मात पळयता सोम्यान मात्र गूण करचे दुसरो कोणूय सांगा आसलो गूण करून सकना म्हाका ती सकत ना आसले जाल्यार सकाळीं ना सांजे पर्यंत धांवता आसलो हांव गूण करूं आनी ती सकत आसची सोम्याक मात्र सोम्या तें पातयें केदा म्हणचो तो हात काडूंक हांव सांगता तेदा म्हणचो काडी नाकात तकलेर दवरून रावा तकली पडापड आसली तकली गुवळ आसली मानसीक असमतोलन थोडे मोतींत हिराराय बघता कितें जाता म्हण कळीत ना अल्झायमर्स थोड्यांक उडास आसना कितें खंय दवरला म्हण कळीत जायना आसलें कोणें आसा तर तुमचो हात कान तकले दवरात कान दूख कानांत कितें आवाज आयकल्या बरी जाता गम इन्फेक्शन नाकांत उस्वास काडूंक जायना जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी पिडा येवंक जर जाल्यार लोळे म्हण सांगतात डॉक्टर इमिडिएटली ऑपरेशन करी जाय हांव करता म्हण सांगून जायत्यांचें ऑपरेशनय जाल्यान असल्यांची पिडा गूण जावच्या खातीर ह्या वेळा मागया तेच प्रमाणे तुज्या दोळ्यांत दुखांत येवंता जाल्यार दांत दुखेंत गम इन्फेक्शनांत तोंडांत पडपडचे आसात तसलीं कोणी आसात तर तुमी तुमचे हात कान तुमच्या तकलेर दवरात कान दूख नाकांत उस्वास काडूंक जायना आनी तशेंच गम इन्फेक्शन चर्म रोगा पिडा ती जावन आसा खातीची पिडा कोणाक आसा तर ती तुमी तुज्या जेजू कडेन सांगचें पळय जेजू म्हजी पिडा म्हणजे तुमचे दोनी हात कान तुमच्या तकले वयर दवरचे ह्या वेळार हांव मागता 5 जाणां चर्मरोगा म्हळ्यार खातीचे पिडेची कश्ट जातात तांकां सांगूंक जायना नानंत जाग्यान ती आसा ती पिडा गूण जावच्या खातीर आमी मागया गळो दूख गोमटी दूख स्पॉन्डलायटीस म्हणटा आमी तसलें कोणी आसा तर तेच प्रमाणे आमकां बावळे दूख कोणाक आसा तर तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात बावळे दूख आसली बावळे दूख हाताचे गांठी दूख पांयाचे गांठी दूख बोटां दूख आर्थरायटीस असली पिडा कोणाक आसा तर तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात हरत्यान ताका तरेचे बेन टावा म्हणटा बेन जाता फियर एंड एंग्जायटी असली कोणी आसा तर तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात काळजांत या हृदयांत तोपल्या बरी जाता ब्लॉक आसा काय तें आसा काय हें आसा काय म्हण आसा सोम्या कडेन सांग तुजी आमली रगत म्हजे थंय देवय थायरॉयडाची पिडा कोणाक आसा तर अनंत कडेन ती थायरॉयड पिडा दसता असलें कोणी आसा तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात पोट दूख पोटांत साबणी जेवल्लें चिराना गॅस्ट्रीक जाता असलें कोणी आसत थेरी तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवर कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा कोणाक आसत तर तुमचे हात कान बावडतान मागा जेजू कडेन सांगा ओगेत्त राव नाका जेजू कडेन सांगा जेजू म्हाका गूण कर म्हजी पिडा गूण कर जेजू म्हाका गूण कर म्हाका जाय गूण जावंक जाय हांव गूण जातालो आनी जातालींच तसलो बावार्थ तुमचे थंय आसचो मोगाचे भावन आनी भयणीनो आनी त्या खातीर माग सोम्या कडेन आनी सोम्या कडेन सांग त्याच प्रमाणे BP कोलेस्ट्रॉल शुगर कोणाक आसा तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात किडनी प्रॉब्लेम किडनी वीक जाल्या किडनी स्टोन लिवर सिरोसीस फॅटी लिवर वीक जाला असलें कितें प्रॉब्लेम आसा लिवराचे प्रॉब्लेम तुमचे हात कान किडनीचे प्रॉब्लेम तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात त्याच प्रमाणे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम केल्यार जायना तीक केल्यार जायना उलपाता गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम चिर केल्यार धरता पोट फुगोन आयिल्लो बरी जाता असली पिडा कोणाक आसा तुमचे हात कान तुमच्या तकलेर दवरात त्याच प्रमाणे मगाचे भावन आनी भयणीनो विझींग आस्मा ब्रोंकायटीस खोंकली कंटिन्युअस खोंकली न्हीद पडना जायतीं जाणां ह्या दिसांनी कश्ट जातात सांग तुज्या सोम्या म्हाका गूण कर असलें कोणी आसा तुमचे हात कान तुमच्या तकले दवरात पांयाचे तळवी कोणाक दूख आसा पेंकट पाट दूख आसा असलें कोणी आसा तर
चलोंक जायना कितें म्हूण कळना स्टेप घालूंक जायना बसल्यार उठोंक जायना असली पिडा आसली तुमच्या हातकान तुमच्या तकले वयर दवरात नर्वस सिस्टम डावन जाला आनी म्हजे सिरो सारके नात म्हजे सिरांक विकनेस आसा त्याच प्रमाणे HP हिमोग्लोबीन प्लास्मा उणें जाला म्हजें कितेंगी सगळ्या कुडींत कितें आतां म्हूण कळीत ना त्या देखून असली पिडा आसली सगळी तुमच्या हात काण तुमच्या तकले दवर सगळीं आतां हांगा आसली हर एकलोय खंयची ती पिडा जावं दी हांवें सांगनातली तुमचें तें आसा जावंक पुरो तसली पिड्या आसली सगळी हर एकली तुमचो हात काण दोनी हात काण तुमच्या तकलेर दवरात गूण करचें गीत आमी गायतले हांव ह्या वेळा प्रत्येक तरान जेजू कडेन विनंती कर मागतालो तुमी म्हाका जेजू म्हाका गूण कर तुज्या आमली रगतान म्हाका धुवन काड म्हजी पिडा गूण कर म्हज्या हर एका शिराशिरांनी तुज्या आमली रगत देवान दी सम्या देवान दी तें उन्न कतकत रगत आसले पिड्याची काणां सगळीं खाण उडोवन दी म्हणून मागात मोगाच्या भावनाने बेणीनो हात तकलेर आसूं दी मागात ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಪೀಡಾ ಮುಟ್ಟುದೇ ಆಂತರಿಕ ಪೀಡಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರಲ್ಲಿ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಮುಟ್ಟುವೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೊಮ್ಮೆ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ ದೇವನಿ ಮುಟ್ಟಲು ನನ್ನ ರೋಗವು ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು सगळे आमचे हात सकयल करया मोगाच्यान जायते आर्थीक समस्या आसात जायते कुटुंबांत बंदड आसात बनपास आसात सोम्याचे वर्तेपण सोम्याच्या नांवान ते सगळे बनपास काडच्याक पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवन घेवया पवित्र आत्मो येता आसतना सगळें तो बरें करतलो म्हणटा आमचो स्वामी आनी त्याच पर्यंत संपाल म्हणटा तो सगळें तुमकां शिकयतलो आनी पवित्र आत्मा येता आसतना सुकी झाड आसल्या त्या सिसाताय बियांत आसल्या त्या सिसाताय बरवसा उद्याला बावाट त्याची ड्युटी पेटली मात नाही त्या उज्याच्या चिपांनी ते भरले आणि संपून तरान सोम्याची स्तुती करणं सोम्याची सुवार्ता प्रगट करून गेले हांव आनी तूं आमचें तें असलें निरासपण आमचें तें असलो संदेह डावट दुबाव आमचें तें असले सकडी उणेपण भरती करच्याक पवित्र आत्मा ये म्हूण आमी मागया मुझे तुझी ये पवित्र आत्मा मुझे तुझी ये सोम्या म्हजे तेंची पवित्र आत्मा
सदा काळजी देवाच्या आत्म्या म्हजे तैजी म्हजे तैजी मन म्हजे नितळ कर चिंता म्हजे निर्मळ कर मन म्हजे नितळ कर चिंता म्हजे निर्मळ कर काळीज म्हजे कालतें कर जिवीत म्हजे बळें 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 कर म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये मोगे चनोबो अपुरबाईची माखवणी या जगाच्या देवरत्या पवित्र हातान त्या लावणी केली आणि तीच माखवणी तुमच्या कपालार आता या जाग तेच अपुरबाईचे गुण करचे भलायकी दिवचे हर एकल्याक जाय जाल्यार समाधान दिवचे माखवणेच्या तेलाद्वारे आता आम्ही माखवणी करतले कसे कुंभाराक आयिल्ल्याच त्याच प्रमाणे तुम्ही मुखार येवचे आणि तेलाची माखवणी आता चलतली मन म्हजे नितळ कर चिंताप म्हजे निर्मळ कर मन म्हजे नितळ कर चिंताप म्हजे निर्मळ कर काळीज म्हजे कालतें कर जिवीत म्हजे बळें 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 कर म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या तनवाय घाल 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 म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या म्हजे तैजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये म्हजे तैजिये
हातान म्हज्या बळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी, हातान म्हज्या बळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी, पायांक म्हज्या सांबाळवर, जिणी म्हजी सुफळ कर, पायांक म्हज्या सांबाळवर, जिणी म्हजी सुफळ कर, पायांक म्हज्या सांबाळवर, जिणी म्हजी सुफळ कर, पायांक म्हज्या सांबाळवर, जिणी म्हजी सुफळ कर. म्हजे तंजिये पवित्र आत्म्या, म्हजे तंजिये पवित्र आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या. म्हजे तंजिये, म्हजे तंजिये, म्हजे तंजिये, म्हजे तंजिये. काडलीस म्हजे तानेला तुका, म्हजे आशेला तुका, काडलीस म्हजे तानेला तुका, मन म्हजे आशेला तुका. येतून दन्या, येतून सम्या, येतून दन्या, येतून सम्या, पावय म्हाका त्या सगींच्या सुखाक, पावय म्हाका त्या सगींच्या सुखाक. काडलीस म्हजे तानेला तुका, म्हजे आशेला तुका. अरण्यात तुवें मन्ना कावयले, कडपातावन तुवें उदक वाळयले. अरण्यात तुवें मन्ना कावयले, कडपातावन तुवें उदक वाळयले. तान भूक तांबयल्या सगींच्या आत्म्या, तान भूक तांबयल्या सगींच्या आत्म्या. दिबळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक, दिबळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक. काडलीस म्हजे तानेला तुका, मन म्हजे आशेला तुका. येतून दन्या, येतून सम्या, येतून दन्या, येतून सम्या, पावय म्हाका त्या सगींच्या सुखाक. हालेलुया, हालेलुया. सगळे उभे राहूया मग जन, सगळे उभे राहूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करा, स्तुती करा. एक कडीवर एक लाखच्या वेळेस आमकां मेळ्ळा. स्तुती करा, सगळे स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सबला नमकरिया, शिती सबरिया, चंडीला बला 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 बला. ग्लोरिया बला 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 बला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमेच्या वरती आशीर्वाद घेवंक सोमी आमच्या संगत येदोळ आसलो, आणि की आमच्याच संगत आसो. ताचे आशीर्वाद
सदांच आमकां भोव गरजेचें ते आशिर्वाद आमी घेवच्याक दिंबेर पडया काव्या गीत ये द्यावडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्यां बावाटाची बळदेव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तू काय दोगांच्या स्पिरितात समासमी नावार्ता आमेन. हे सुम्याचे जो ख्रिस्ता हावेचे सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्र आमी मान करूं आमकां तूं सदांच पाव कर जो जियेत आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या आसासना समेचे वरते आशिर्वादांत आमी घेवया. नमन नमन तुका रोजार माये आमा सरपात्याचे वर्षे काये दयेन तो पाव आमकां सर्गी राणे जेजूच्या पावलांनी सलय माये नमन नमन तुका रोजार माये आमा सरपात्याचे वर्षे काये दयेन तो पाव आमकां सर्गी राणे जेजूच्या पावलांनी सलय माये मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कृपेचे कृपेन वारून आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.